ओ हांव एक व्हड विशय विसरलो आजी. तिका सकण फोन आयलोलो ती बाई विसरली की कसं करताना आज फर्स्ट टाइम मशीन सांग सूप करता मशीन सांग कट करची फर्स्ट टाइम. हा यमी सूप रेडी एक नंबर. हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जणांक गुड मॉर्निंग. ते घंटेचे जाले 10:51 ना. आज वेनसडे थोडा आराम करता आशिल्लो आणि 10 घंटा इतल्या मावशी येयलेली तिका काम करून चमकली. आजकाल ती आसता म्हाका जागे येता सकाळी येवन सीधा डायरेक्ट बेल मारता. हांव चिक्के आजकाल आराम करता सकाळी वग्गी उठना मनाच्या पुरो दिवस आसना हांव थकता फूड आसना वग्गी उठचे आशिल्ले आणि क्लास मधलं म्हाका न्हीद येता आशिल्ली. इनकेन मस्त टायर्ड जाता भायर वता बाईक चलयता. चलो तो ब्रेकफास्ट रेडी करया. एवरीडे मॉर्निंग त्यांची कसन करची सकाळी म्हाका कळलं. सो गोचून पोळ्या पीठ हाडू की हांग कसन आसं आतां म्हाकाय पळोवंक आतां कसन कसन सरला हांगा. हांव मस्त दिवस जाल्यार ग्रॉसरीज कसन हाणी तर वचून हाडका. ऊन उदक दवरला पिवच्या खातीर आणि थोडे तांदूळ आसता म्हणल्यार आतां फटाफटा वचना पणपळ करता कसं एक 10-15 मिनटां खातीर तिंबोच्या दवरता वाटयता ताजी मागीर पणपळ करता. हांगा तिंबोच्या दवरला थोडे तिंबो तेदळ ते हांव उदक पिवया. नारळ कट केला खांती नाता तशींची हांव कट करून मिक्सरा घालता. तर हांगा तांदूळ लायकून फुगला फटाफट तो वाटून सोडता. पाणपळ्या पीठ रेडी. चलो आता पोळ काढता. ब्रेकफास्ट रेडी. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आज असं वेनसडे मॉर्निंग आणि आज असं आमगेल बाबूला बर्थडे. सो आम्ही ब्रेकफास्ट करत बसले आणि आमगो बाबू न्हिदला आणि आज त्यांनी कसं शेवई आमगेल बाबू आमगेल मधवेश आज 4 मंथ्साचे जाल्लो. पळयत पळयत कशी 4 म्हयने गेले म्हूण कळली. बाप रे इतले वग्गी व्हड जालो म्हगेल गुंडू. स्पेशल डे बाबूल बर्थडे एन्जॉय करया मागीर. तर तांणी आनी पिवन जाल्ले आतां वचून म्हाका विडियोज अपलोड करचे आसा. आतां फटाफट अपलोड करता. ओ हांव एक व्हड विशय विसरलो आजी. आजी आमगेल बाबाक 4 म्हयने जाल्ले. सकाळ ते उडगस आशिल्लो मागीर हांव विसरलो. पळय आतां शुभदाका फोन करता आनी तिका सांगता आज कसन कर. तिका सकाळ फोन आयलोलो ती बाई विसरली की कसं करता. नाजाल्यार म्हाका तिकाय उडगस आशिल्ली काल ते तर ती विसरली की कसं करता. ठीक आहे चलो नो प्रॉब्लम. सांजवेळ सेलिब्रेशन करूया मजा करूया एन्जॉय करूया. आज वेनसडे कशी घरकड आसा हांव ऑनलायन क्लासेस म्हाका सांजवेळा. तर आतां असना जेवणा टायम जाला. तर असना कालचे उपकरे न्ही पुरो आशिल्ले तें आसा तेंचे जेवता शीतय आसा. बट हांव आनीक एक ॲड करतास डीश कसं करतास. आतां हांव करतास मशिंगा सांगाचे सूप. फर्स्ट टायम ट्राय करतास. आतां जस्ट अम्मा कॉल केला. अम्मा निमगेले कुकरान सांग कितलें उदक घालचें कितलें मशिंगा सांग घालचें. पयर मशिंगा सांग हाडला ते भितर आशिल्ले आनी चड दिवस गेल्यार ते सुकता. ताजे खातीर हांव लेखलें की आजी करता ना जाल्यार ते वेस्ट जाता आनी ते हेल्दी आसा. ताजे खातीर हांव लेखलें सूप करया. चलो वचा आतां प्रिपेरेशन करया. अम्मान कसन सांगला तें करया. मशिंगा सांग पुरो ते साल येनी पुरो काडका ताजे वजा. चलो आज फर्स्ट टाइम मशिंगा सांग सूप करता कसन करता आज केलो. जेवण या पुरो हांव भायर काडून दवरला फ्रिजात दाखोवन. मशिंगा सांग असे हे धुवन ओलाय करून ते साल आनी पुरो काडया. तर धुवन आनी पुरो दवरला. हांव मशिंगा सांग कट करची फर्स्ट टाइम. उडगास मदें ते कट करचे मागीर शिकून ताजी साल काडची कसन की आसना. चलो ट्राय करया. हांव इतलं तर साल काडला तेजे हांव ट्राय केलें. ॲक्च्युली सूप करता आसना ते डायरेक्ट सिजोवका आनी ताजे मागीर ते ग्राइंड करचे आसता. ते साल आनी कट करून कुकरांत घालना मशिंगा सांग. चलो इतल्याक लायक करून सिटी काडया. उदक घालना कुकर बंद. चलो आतां वेट करया. फर्स्ट टाइम सूप करता आज घरकडच करून पुरो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट केला हांव. कुकिंग मजा येता. पळय आतां रेडी जाल्ला की ना करून कुकर बंद केला. हांग पळया आतां कोत्ताय रेडी जाल्ला की ना करून म्हाकाय कळना. एक पाटी पळोवया एक. हां
म्हाका दिसता हें लायक कोर न्हू शिजला लायक कोर न्हू डान आख्खा मिक्सर घाल न्हू आतां लायक कोर न्हू ग्राइंड करया गाइस वाटून जाल्लो फटाफट गाळ न्ही तूं गाळ न्हू वापस एक खतखत काडकलो ताका या पळया सुपर लायक करून गाळ न्हू सूप रेडी तूं हून करया आनी लायक करून खतखत काडया चलो मीठ घाल का मीठ घाल न्ही ताका थोडें मीठ घालया सुपर हय यमी यमी सूप रेडी फर्स्ट टाइम केलं गाइस येदल ते कर न्ही आहे फर्स्ट टाइम करता हांव कशी जालो करून प्लीज कमेंट करा आणि ट्राय करा बेस्ट सुपर हा जी ड्रमस्टिक सूप यमी यमी सूप रेडी एक नंबर सो आता चला सांजवाळची 9:45 आणि हांव आतां भायर सरला बट सुरवेक म्हाका कन्सल्टेशना वचचें आसा सो 1 घंटे भितर फटाफट कन्सल्टेशना वता सुरवेक क्लिनिका वता कन्सल्टेशनाचें बॅग रेडी करता बॅग घेवता आनी मागीर कन्सल्टेशन कर न्हू रिटर्न येवन आपास क्लिनिकान बी पेशंट करता सो आज म्हाका मस्त वेळ लागतलो आय डोंट नो आय होप बाबू ताय शांत बैसो आनी आज सांजवाळ म्हगेले फ्रेंड्स येत तसंच घर कडेन बाबूक पळोवचे आतां ओल्ड ऑफिसाचे फ्रेंड्स आहेत म्हगेले ओटूच दिसतानी पुरो सो तांणी दोगे डॉक्टर आसा ती सो तांणी दोग जाण येता आसा ती तांणी मस्त दीस देखून बाबूक पळयली तांणी हॉस्पिटला आसता आयलेली ती मागीर येयनी तिची सो आज तांणी येता आसा ती आज आमी एन्जॉय करचे सांजवाळा बाबूले बर्थडे सेलिब्रेट करचे आनी एन्जॉय करचे फ्रेंड्स आहात गमत करया सो बाबूला मागीर सामान घेतलें आनी जस्ट बसले कन्सल्टेशन आवडटा पेशंट कळटा आनी मागीर घर कडेन येता फ्रेंड्स येता आसा ती आय डोंट नो आज कशी टायम मेळटलो पळोवया वर्क इज फर्स्ट आमच्या करता तिची काम जाताच मागीर तांगे बसता तिची घेवन आनी 8 घंटे तयार तो म्हणला तर म्हगेले एक क्लास जाल्ले तर चिकी फ्री आशिल्लो तर आतां म्हाका शुभदाल फोन आयलो की येस ना ती येस ना कन्सल्टेशन वचचेंच करून म्हाजी तर आतां गोतना म्हाका ती कितली ती 6:15 येता की सांगला तिणें तर ताजी मागीर केन्ना मी बाब्बाक रेडी करचे कसन प्लॅनिंग करचे काय गोतना आज ताका 4 महिने जाताच ना तर प्लॅन करचे असं पळय आतां कसन करचे करून आतां कांय फर्स्ट आमी आमगेलें काम करया ताजी मागीर आमी पळय प्लॅन करया घर कडेन वता ताजी मागीर म्हाका 10 घंटे ते क्लास आसा सो आतां म्हगेले फ्रेंड्स आयले ते आनी बाबूक पळोवचे कितें री तो लायकन सेटल जाला अपूर्वा माशी ओटू मज्जा करतास ती गेलो ओटू ताका गमत जाला 2 माशी मेळ्ळ्या ताजी मस्ती करची खातीर मदेश तुका गमत जाता सा मदेश यू आर एन्जॉयिंग बेटा फेवरेट जाल्ली माशी एकदम अरे बाप रे अरे फेवरेट माशी लोक आहेत बाप रे बाप मजा आलेली दिसते हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर मधवेश हॅपी बर्थडे टू यू क्लास आनी बरो जाल्ले आतां घंटे जाले 10 आज शुभद म्हाका आपयता आसा तिगेल घर कडेन तिगेल फ्रेंड्स येयला के आनी तिका भायर वचस के तांगेलो टू चलो आतां वचा आनी बाबा सांभळ्या आय होप तो मेगेलो टू राबतालो ता घडी घडी अम्मा उडगास येता शांत सांगता आशिल्ली ती फोटोग्राफ्स आनी पुरो काडता आशिल्ली की आज कसन की तीन केला म्हाका गोत नाशिल्लें म्हाका टायमा मेळ्ळी हांव वता सर आतां गोत ना तिगेल हांव सांगलें तूं खरी म्हाका टायम लागतालो तिगेल फ्रेंड्स आनी आयली न्हय तांगेलो टू तीन फोटो सेशन आनी पुरो केले दिसता हे पळया हांगा उठयलो बाबू 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 हॅपी बर्थडे गोंडी तुगेलो आजी बर्थडे अशें तू आजी 4 मनशाचो जाल्लो मी गेलो ओय तो कशें पळयता अशें ते तिका सत्य हाडला तुका हें पळय ते सत्य पळय हो फ्रिटी सत्य बाबू न्हू केक पळय केकय आसा तुगेल कितें आजी बाबू थीम पळय अम्ब्रेला वाव केक ओय ए बाबू न्हू तुगेलो आजी बर्थडे अशें रेड वेल्वेट खातालो वय बाबून रेड वेल्वेट खाता
तू खाते रेड वेलवेट केक खाता वधूची का आम्ही दोघं ओटू खाऊया आम्ही आज तेगेल 2 माशी लोक आयलेले अच्छा अपूर्वा माशी आणि मोनिका माशी हम्म दोघांत तेगेल काहीतरी केक काढलेले हा वही तानी हॅपी बर्थडे सेलिब्रेट केले बाबू ओटू अरे वा आणि मागे चमकली ती ये आणि अपूर्वा माशी ओटू गंमत केला आजी मस्त केला बाबू बाबूनू अम्ब्रेला वाव शिवाय वाव कलरफुल है कलर विच कलर डू यू वांट मधवेश विच कलर यू वांट रेड रेड वे अपने रेड ये कलर विच कलर डू यू वांट डॅडी वांट खंयची कलर ब्लू ब्लू मधवेश हे पडे ब्लू तर जस्ट ते घरकडे आयलो आज इगत ना कितले ब्लॉग केला ती वे सांगता आशिल्लो चड कसन करच्याक मेळ्ळी म्हाका ती वे बिजी आशिल्लो हांवें बिजी आशिल्लो तर ठीक आहे जितले जाल्ले तितले केले आमी आतां बट आमी सेलिब्रेट केले बबल लड्डू फाल्यां म्हाका थर्सडे आनी ओके वच्चे आसा चलो ठीक आहे आता व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमकां व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर